नमस्कार अनुपमा भट शेड्रसा कुकिंग चॅनलला पुरा जनाके स्वागत. आज हांव एक नॉस्टॅल्जिक रेसिपीज घेवन आयल्या. एक रेसिपीज म्हळ्यार आज एक पार्ट दाखयता तुमकां. असल मस्त पार्ट हांव दाखयता वता व्हिडिओ काडलेले तशी. हें कसं गोतस की हें कालची शीत व्हरलेलें. आमी हाका शेण शीत म्हणटाची, थोडे जण शेळ शीत म्हूण म्हणटा खंय. म्हळ्यार कालची शीत उदकांत घालून दवरलेलें. हें मस्त नमने टायप करून जेवचें जाता आमकां. हें अशी जेवचें, हें खतखताचें आनी ना शीत. शी जेवल्यार भारी लायक. आतां हांव एक टायपान करून दाखयता पळय. आतां इतलें मीठ आनी एक मिरसांग, बारीक तिकेसी मिरसांग लायक करून चिरडून म्हळ्यार करडून घेतली एक पात्रान. आमी करडूचें म्हणचे हाका, मीठ मिरसांग करडूचें म्हणचें. आतां तें एक आयदना भितर काडून घेतलें. म्हगेले बापा मान न्ही अशें करचें आशिल्लें. पण आतां हांव ताका दाटच हिंगा उदक घालून घेतलें दवरलें. आनी तें चिरडून आतां ताका एक चमचे नाल्लें तेल घालें आनी लायक करून चिरडून घेतलें. आतां तें मीठ मिरसांग हिंगा उदक आनी तेल लायक करून अशें करून पळयता. व्हिडिओ काडटस हे व्हिडिओ काडटना म्हाका तोंडा उदकाचें सूर जालें. भारी रुची. आतां हांव तें पिळण काडटा. हांव सांगिल्लें खतखताचें आनी ना हें शी जेवचें. शेण शीत अशी जेवची क्रम. आतां प्रोबायोटीक आनी म्हूण म्हणटाची तशी आमकां न्युट्रिशनल वॅल्यू चड आसा, भारी लायक हेल्थाक म्हूण पळय आतां म्हणटाची. फुडें आमगेले बापा मानांनी तशी सांगचें आशिल्लें. आमी रजे भितरी पुरा चेडूवान कजिन्सान ओट्टू जाल्यार शीत व्हरची ना, व्हरली वय म्हूण जाल्यार आमकां पुरो जनाकय बाप मान आमकां 10 घंटाक एक करून दिवची आशिल्लेची. तेवे कशी एकू घास मेळचे. आमी मस्त जना नात्र ओटू जेवचे रजे वेळारी. तेन्ना एक घास मेळचे आमकां. एक आयदन करून दिता आशिल्लें बापा मा. घे पळय अशी लायक करून ते शीतां मिक्स करून घेवका. कसं टेस्ट गोतस वे. हें भारी रुची हाका. पोट्टा तंप म्हूण म्हणटा आशिल्लें म्हगेले बापा मा. तुमी कोणाय खेळ्ळा की हे तुमगेले सानपणार खेळ्ळो उडगास आस की कमेंट सेक्शनाक घाला तुमी कशी खावची आशिल्ली म्हणून. आनी तूं मस्त वेरायटीज हांव करून दाखयता तुमकां. केल्लेली तशी व्हिडिओ घालता. हें आज पार्ट नंबर 1 पळय. ते तरणे मिरसांग समेत अशें करून चिरडून तोंडां घालून ते चाबून खावका पळय. म्हाका मात न्ही तुमकां पुरो जनाक तोंडां उदक आयलें म्हूण कळ्ळें म्हाका. पळय हेच्या आजीच व्हरल्यार एक शीत पाय करून खावन पळया. सगळ्यांकय धन्यवाद.